कामेऱ्या मेळनाशिल्ल्यान खुबशी शेतां पडींग उरिल्लीं आसा। लोकांनी शेती वेवसाय करचो तशेंच पेडण्या मतदारसंघाचो सर्वांगीण विकास जावचो म्हूण गोंय सरकाराच्या शेती खात्यान ट्रान्सप्लांटेशन यंत्रणा हाडल्यात, अशें पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकर हांणी सांगलां। हाचो डेमो पेडण्या शेतांत ब्रेस्तारा दाखयल्लो। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आजचे जे तरवो लावपाचे जे मशीन आयल्या, जे नवे टेक्नॉलॉजी खरोखरच पळोवन आनंद येता की आमची शेतां बितां कामेऱ्या खातीर खुबशी उरलेली आनी लोक जाता तितली शेतां करपाक सोदनासलेले, कारण शेतां भितरल्यान लुकसाण जातालें म्हणून। पण आतां ह्यो नवे नवे टेक्नॉलॉजी आयल्या, तेजे वयल्यान लोकूय आनंदीत आहा आनी आपली शेतां आतां ती पाड पडची नात, पण खंय तरी ती आनी परत जिवन जातली ही आशा उक्तान जाल्ली आहा। आनी त्या मिशिनाचो रिस्पॉन्स बरो मेळपाक लागला आनी लोक तेजो लाभ घेवपाक फुडें सरलेले आसा। मागता हांव शेतकारां कडेन किंवा देश जो आहा हो शेतकारांचेर अवलंबून आहा आनी तेंच्यांनी शेतां ही सोडची न्ही, जाता तितली करपाचो प्रयत्न करचो आनी देश वाचयचो। हें म्हाजें रिक्वेस्ट। आज जी मिशनरी पळोवन तेजो सगळे लाभ घेतले आनी जी शेतां परती करपाचो एक नवो मुखार स्वप्न दिसपाक लागला तें पूर्ण करता। आयचो प्रोग्राम जो आशिल्लो की ट्रान्सप्लांटींग मशीन डेमॉन्स्ट्रेट करपाचें। तातूंत दोन तरेची ट्रान्सप्लांटींग मशीन आसा। एक रायड ऑन म्हणजे जे आमी बसून चलोवपाक शकता आनी जे वॉक बिहायंड म्हणजे ताजे फाटल्यान आमी पावर टिलरा भशेन चलोवचें पडटा। ताजी दोनी मशिनाचो हांगा डेमॉन्स्ट्रेशन केल्लें आसा। तातूंत भितर सरकारान तो मुखेल भाग आसा आनी आमकां VST ह्या कंपनीन हेल्प केल्लो आसा, स्पेशली पेडणे भागांत, की शेतकारांक फुडें काडून हें ट्रान्सप्लांटींग करपाक। म्हजी अशी मागणी आसा की ट्रान्सप्लांटिंगा खातीर एक महाखाजनाकच एक ग्रूप जावचो, तशेंच इतर खाजन नाल्यार इतर शेतवडीक एक ग्रूप जर जालो जाल्यार म्हाका दिसता हें मशीन ताणें स्वता जर चलयिल्लें जाल्यार त्या शेतवडीचो रोखपाचो प्रश्न जरी वतलो। रोपणी जर केली जाल्यार शेतां भितर जवळ जवळ 70 ते 80% मेकॅनायझेशन जाता, कित्याक ऑलरेडी लोक ट्रॅक्टरान नाल्यार पावर टिलरान जोत्ता, ताजे नंतर हार्वेस्टिंगूय मशिनान करता, फिडींग पसून मशिनान करपा जाता आनी ट्रान्सप्लांटींग मशिनान करता। ताजे भायर सरकारा कडेन इतर वेगवेगळ्यो ज्यो स्किमी आसा ताजे बद्दल सगळे तुमी शेतकी अधिकारी जे आसा गांवांनी तांचे कडच्यान म्हायती करून ताजो हें घेवपा जाता, लाभ घेवपा। सांगपाची गोश्ट म्हणजे मेकॅनायझेशना खातीर आमचे 75 ते 100% सबसिडी आसा। तशीच शॉर्ट प्रायस वेगवेगळे क्रॉप्सांक दिल्ली जाता। हॉर्टिकल्चराचे वेगवेगळे क्रॉप्सा खातीर आमी एरिया एक्सपेन्शनाक सबसिडी आसा, शुगर केनाक वेगवेगळी सबसिडी आसा। अशें प्रत्येक खंयचोय क्रॉप असो ना की जाका आमची सबसिडी ना। स्पायसिसा खातीर स्पेशल सबसिडी आसा आनी त्या भायर मार्केटिंगाचोय भाग पळयता आमी।